रस्त्या कुशीच्या गाड्यांक लायसनां दिवपाच्या नेमांनी बदल जाला। तांचो परतून सर्वे जातलो। नव्यान परवाने दिवचे नात। बेकायदेशीर गाड्यांचेर कारवाय जातली। मयेचो आमदार आनी फलोत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष पेमेंद्र शेटान सांगला। गोवा राज्य बागायत महामंडळान मडगांवच्या रवींद्र भवनात विक्रेत्यांची बसका आपयली। हे बसकेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। माल घालपाक वतल्या हॉर्टिकल्चराच्या गाडयांनी ट्रॅकर आसतले। व्हॉट्सएपार दर एके गजालीची नोंद जातली। शॉपां चलोवप्यांक म्हयन्याळो अहवाल दिवपाचो यत्न करतले अशें GSHCLाचो अधिकारी चंद्रहास देसायान सांगले। भाजयाचो वेवसाय करपी गोंया भायल्या लोकांचो विशय विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो। मयेचो आमदार आनी फलो उत्पादन महामंडळाचो अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेटान सांगले। आयकात। जे भायले लोक हांगासर भाजी विकता, म्हाका अशें दिसता एज अ पार्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट I will raise a point in assembly that no illegal sale of vegetables will be permitted in Goa. कित्याक लागून as a chairman of this corporation I will take this lead that our all vendors will be benefited with this business. म्हणजे जर कोणाक जर त्या भायलो कोण तो विकता ताका लागून जर आमच्या वेंडर्सांक जर त्रास जाता जाल्यार तो पॉयंट हांव रेज करतलो। सगळे जे वेंडर्स बंद जाल्ले आसा तेंचे आमी रिसर्वे करतले। हांव म्हणटा रिसर्वे करतले। पयलींचो जो काळ आसलो त्या काळान जसो रूल आसलो रिगार्डिंग सबमिशन ऑर परमिशन ऑफ न्यू लायसन्स फॉर दीस हॉर्टिकल्चर वेंडर, तो रूल काही काळान फाटल्या 5 वर्सांत बदलला। बदलून 300 मिटरांचे जे गाळे दिल्ले आसा आनी ते जर बंद पडलेले आहा जाल्यार आय वूड रिक्वेस्ट माय स्टाफ टू इन्स्पेक्ट द टोटल सर्वे, टेक द टोटल सर्वे ऑफ द एंटायर गोवन्स वेंडर्स। आमी हेजी परत रिसर्वे करतले आनी जे जे गाळे बंद पडलेले आसा ऑटोमॅटिकली जे बंद जाल्लेले आसा तांकां परत लायसन दिवचें ना। साउथ गोवा SG आमगे SG म्हणल्यार साउथ गोवा रूट आसा। समज साउथ गोवा समज एक 20 रूट आसा। सुपरवायझर आनी वेंडर, सो सुपरवायझर कसो वागता, सुपरवायझर खूप जाणांनी बरे टोकनाय केली, तेय म्हाका बरें दिसलें। आय एम व्हेरी थँकफूल। एखादे ही हाती बोट सगळी सारकी ना, एक मनीस वयर सकल उरता सांगून येना, तेका आमी करेक्ट करपाक जाय, तेका चान्स दिवपाक जाय। तरी आसतना तो आयकना जाल्यार मागीर आमी तेचेर एक्शन घेवपाक जाय। दॅट इज डिफरंट गोष्ट। पूण तुमकां रुटार प्रत्येक रुटाचो व्हॉट्सअप ग्रुप आसतलो आनी त्या दीस त्या रुटाचेर कितें जालें हेची इन्फॉर्मेशन आमकां येतलें। पयलीं अशें जायनासलें। पयलीं ऑफिसान इन्फॉर्मेशन येनासलें, कोणी फोन करून सांगलो किंवा कोणी मेळ्ळो तर येतालें। आज सगळे सिस्टमी हाडटले, ऑन रिकॉर्ड हाडटले आमी आनी हे चेअरमॅन सरान आमकां सांगला अशें पद्दतीन या। सकाळी ज्यो भाजयो येतात त्यो सांज मेरेन उरनात। सरकारान आमच्या शेतांचो सांबाळ करचो। ते भायर बेकायदेशीरपणान गाडे लावप्यांचेर लेगीत कारवाय करची अशें गाडेकारांनी सरकारा कडेन मागला। आयकात। भाजी सेकंड क्वॉलिटी एकदम आता, फर्स्ट क्वॉलिटी येना, सेकंड क्वॉलिटी। आणि आज सकाळी आमी गेली जाल्यार सांजे पडे जाता। आतां सांजे पडे जाले जाल्यार म्हाका दुसरी खबर कितें तो म्हाका कितें नेक्स्ट डे थर्सडे फ्रायडे गाडी येना आहली। हांवें आतां फ्रायडे बी आमकां गाडी जाय म्हणून, कित्याक थर्सडे आमी ऑर्डर जाता सॅटर्डे लागून। सो आतां कितें जाता मोदें एकदम प्रायस चेंज जाता, प्रायस चेंज जाता म्हणून आमी थिंग डावन जाल्यार आमचे प्रायस घाले एकदम थिंग। सो देफॉर आमगे ग्रिव्यन्सीस आहले ते आमचे ग्रिव्यन्सीस सांगले आनी आमी म्हणलें आमकां जाय बेस्ट म्हणून। आनी वी वॉन्ट टू एनकरेज हॉर्टिकल्चर, आमची गोंयची भाजी आमी हें करपाक जाय आनी गव्हर्मेंटान फील्ड बील्ड सगळें आमचें सांबाळपाक जाय सगळें। हे भायले लोक येता आनी थिंग गाडी बीड लायता, थिंग आतां भाजी तुका इलिगल सेल करता, इलिगल तें सगळें बंद करपाक जाय। एंड द थिंग इज दॅट द गव्हर्मेंट हॅज टू टेक द एक्शन। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।